उतरा उतरानी साखरी खडे उतरा उतरानी साखरी खडे. उतरा उतरांनी साखरी खडे शिंकळ कार्यावळीक तुमका येवकार. फाटल्या 2 हफ्त्यांनी कविता ट्रस्टान आदल्या वर्सा चलयल्ल्या तिसऱ्या नेल्सन आणि लविना रॉड्रिक्स चाफ्रा दे कोस्ता स्मारक भुरग्यांच्या कोंकणी कविता सादर सर्तेचे फायनल आमी पळयले. आज तावन आमी आदल्या वर्सा चलयल्ल्या 6व्या रोहन आणि लविटा मोंतेरो युवा जणांच्या अखिल भारत कोंकणी कविता सादर सर्तेचे फायनल्स दाखयतले हांव. ह्या एके सर्तेंत फाटल्या 6 वर्सांनी 490 आणि 6 युवा जणांनी भाग घेतला. आदल्या वर्साचे सर्तेचे सुरविले पावंडे सप्टेंबर म्हयन्यांत मंगळूर, पणजी, मडगांव, उडपी आणि बंटवाळांत चलयल्ले. हातूंत 23 युवा जणांक फायनला खातीर विंचून काडिल्ले. ह्या 23 जणांचे फायनल नोव्हेंबर 6 तारखेर विश्व कोंकणी केंद्रांत चल्ले. वरयणार जावन नाटक बरयणार, दिग्दर्शक, चित्रकलाकार तशे कवी एडी सिकेर, भाषणकार, कार्यक्रम निर्वाहक टायटस नोरोन्ना, कन्नडा आणि कोंकणी कवयित्री आकाशवाणीचेर उद्घोषकी जावन वावर केल्ली शकुंतला आर किणी, उपन्यासकी, कार्यक्रम निर्वाहकी कवयित्री स्मिता शेणै, विश्व कोंकणी केंद्राचो सहाय्यक निर्देशक तशे कवी गुरू बाळिगा आणि कविता ट्रस्टाचो स्थापक अध्यक्ष मेल्विन रॉड्रिगस आसले. ट्रस्टी तशे कवी अँड्रू एल डिकुन्नान वेळाविशीं गुमान दिले मात्र न्हय, सर्तेचे सूत्रसंचालन केले. आता हांव तुमकां ह्या फायनल सर्तेचो पयलो किस्त पळोवच्याक विश्व कोंकणी केंद्राक आपोवन व्हरता. पयल्यान पयले कोंकणी साहित्य कुलरत्न म्हणले बिरूद आपणायल्लो कवी चाफ्रा दिकोस्ताची पिंपळा पाना कविता सादर करूंक तुमचे हुजीर येता निकिता लोटलीकर. गोंयच्या गावाक पावल्या वेळार कवीक पिंपळा पालो कांपल्या बरी कित्याक दिसता म्हणले विशीं आमी आतां आयकुया. कवितेचे नाव पिंपळा पाना. कविता बरोवपी चाफ्रा डिकोस्टा. वेळा काळा आदी थावन पिंपळा पान कापता. वेळा काळा आदी थावन पिंपळा पान कापता. कोण घेना मना लावन, कोण घेना मना लावन तितल्यान काणी सोंपता. तितल्यान काणी सोंपता. गोंयांत मत पावलो तसो मतीक चित्त प्रमता. गोंयांत मत पावलो तसो मतीक चित्त प्रमता. पिंपळा पालो कापता कसो, पिंपळा पालो कापता कसो. काळजाक बरें गोमता, काळजाक बरें गोमता. कोणी म्हूण पाना पानार कृष्णदेव नाचता. कोणी म्हूण पाना पानार कृष्णदेव नाचता. लोणी खायरार वेळ फुकऱ्याक, लोणी खायरार वेळ फुकऱ्याक नाच कसो सुचता, नाच कसो सुचता. हांवूय खाता लाय लोणी, हांवूय खाता लाय लोणी. वेणूय फुकचो आसता, वेणूय फुकचो आसता. हांवूय गायता गुणगुणीत, हांवूय गायता गुणगुणीत. नाचप केदी नाचता, नाचप केदी नाचता. गोंयांत एका गांवांत म्हाका पिंपळा कांटे दिसता. गोंयांत एका गांवांत म्हाका पिंपळा कांटे दिसता. कृष्णदेव पाना पानार मस्तिकायेन नाचता. कृष्णदेव पाना पानार मस्तिकायेन नाचता. नाचता कित्याक ताळेन ताळी, नाचता कित्याक ताळेन ताळी. मतीक आतां गाजता, मतीक आतां गाजता. पिंपळा बगलेन ताचें कारण, पिंपळा बगलेन ताचें कारण. सोऱ्या बार दिसता, सोऱ्या बार दिसता. देव बरें करूं. आता आंजलोरची ॲडलिन डिसोजा हांगासर येता घेवन कवी विल्सन कटिलाची अव्वल कविता सत्री रिपेरिसो. ह्या सत्री रिपेरीच्या मनशाच्या व्यक्तित्वाची वेगवेगळी रूपां भोव सुंदर रितीन हांगासर उक्ती जातात. कवितेचे नाव सत्रे रिपेरिसो. कवी विल्सन कटील. मुतो मोळपाक उदारे सोडून मोडुल्लो वता कांबो. सुक्षी मायेन घडसूच्या बरी घडशी तातो सुकुल्ल्यो सत्रे दांडू. पाय मोडून वाटेर पडुल्ल्या भिकारी मातार्याक उबे रावंक आदार जावचे ह्यास सत्रे रिपेरीच्या.
मनशान उबयल्ल्यो क्षिपणी लागून गायल्ली मोळबां मै पासान शिवयल्ल्या बरी शिवता तो पिंजकार सत्रे लोकता. काती चिरोन मूस आंबूडच्या बिदीच्या भुरग्यांक बँडेज बांदूंक चिल्लार दिवचे ह्यास सत्रे रिपेरीच्या. सूर्यो पालवोन काळशेल्ल्या मोळबांकी रुपयाळी किरणां संतोषान फांकोवचे परी फांकयता तो नव्यो सत्र्यो काडल्यो. तिश्ट होगडावन फुलाविकच्या कुर्ड्या चेडवाक रस्तो उतरूंक गरजेक पावचे ह्यास सत्रे रिपेरीच्या. विकाळ धुराक मोद सुकून पडलेल्या मोळबाक पावसादून फुलोवचे परी फुलयता तो गुटल्यो जाल्ल्यो सत्रो. पिसो म्हणून गावान शिराप घालच्या मानसीक अस्वस्था लागीं 2 बरी उतरां उलोवची ह्यास सत्रे रिपेरीच्या. दानपारा गुडा आंगड बंद करून जेवणाक भायर पडटना सत्रे सो पुराय काडयो ताच्यास आंगा पांगाक रिगल्ले परी वोता किरणां तोपून मोळाबळ राग काडटा ताचेर. आपले शिमच्या पावसा वता तावन मनशाक राखून व्हरूंक आदार जाल्ले खातीर. तो पाटी येता पर्यंत सरकारी आस्पत्रेनी पिडेस्तान दाखतेराक रावचे परी ताची वाट राखतात भिरमोत. गायाळ बिदी भुरगी फुलाविकचे कुर्डे चेडू मानसीक अस्वस्थ तरणाटो रँक होल्डर दाखतेरांनी शिकाजय जाल्लो पाट हो सत्रे रिपेरीसो. देव बरें करूं. निकिता फर्नांडीस गोंयांत हावन आयल्या घेवन मनोज नरेंद्र कामत हाची कविता अंतर. पतंगाचे रुपणे दोळ्या मुखार हाडून जिविताची वेगवेगळी कुसां ती कशी सोडयता पळया. कवितेचे नाव अंतर. कवी मनोज नरेंद्र कामत. म्हज्यातले आनी तुज्यातले अंतर हांव नकळ. म्हज्यातले आनी तुज्यातले अंतर हांव नकळ. आमची जी एका सदां धाग्या भशेन जिविणत वता खचखच. आनी आमचे संबंध हावळून येतात. धागो लेगीत घटघट जायत वता. कुतून वांगडा असो तरी आसतना तो तुटपाचोच. पयस करीत आमच्यो जिण्यो एकामेका थांब. तरी आसतना तो तुटपाचोच. केन्ना तरी पयस करीत आमच्यो जिण्यो एकामेका थांब. पतंग हुबता अधांतरी सुरवेक कोलाट्यो कावन आतां थीर जाला. मंद व्हाव घेत मळबाची तेंगशेक पावला. पूण धाग्याचो हात केन्ना सुटत सांगूंक नजो. हो पतंग म्हज्या जैताचे प्रतीक. अणभवाचो आराखड्डो हड्ड्याक घट्ट आवळून पयस रावन म्हाका पळयता. धागो सवकासाय गुटलावन तो बगलेक हाडूंक जाय. फुडाराक म्हाका कितलेशेच पतंग हुबोवचे आसात. पतंग म्हाका तोडपाचे नात गोमट्यो कापून. हेरांकूय शिकोवचे आसा हुबोवंक आसमंतान. देव बरें करूं. बाकीबाब बोरकर कोंकणी कवितेचे मोळाब सुरंगार आयिल्लो फामाद कवी. ताची गोंयांत अशें आसा कितें कविता घेवन मुखार येता जॅनिस फर्नांडीस. कविता गोंयांत अशें आसा कितें. कवी बाकीबाब बोरकार. गोंयांत अशें आसा कितें खरेंच म्हाका सांगूंक येना. म्हणटात आमी पोकी बडाय गोंयांत जणेक सगले जाणा. तांदूळ नाल सगले म्हारग करबट बसून रुपयान वता. तरी लोक गांठ हुपून अर्तीन गोंय पळोवंक येता.
आमीच म्हणटात गोंय म्हणल्यार नसते पेसन बुडीत कातें. आमीच म्हणटात गोंय म्हणल्यार नसते पेसन बुडीत कातें. खरेंच हांगा जाणवाय सोडून दुसऱ्यांनी पिकता कितें? खरेंच हांगा जाणवाय सोडून दुसऱ्यांनी पिकता कितें? असलें गोंय नश्टे पाडे मैसुरान मागचें कित्याक? असलें गोंय नश्टे पाडे मैसुरान मागचें कित्याक? मराठान गोंयच्या खातीर हड्डे पेटून झुजचें कित्याक? मराठान गोंयच्या खातीर हड्डे पेटून झुजचें कित्याक? नकळ हांव गोंयांत आसा कितें, पूण एक मात खबर म्हाका. नकळ गोंयांत आसा कितें, एक मात खबर म्हाका. एकदां गोंया पाविल्ल्याक परतें गोंय सोडूंक नाका. एकदां गोंया पाविल्ल्याक परतें गोंय सोडूंक नाका. देव बरें करूं. कवी अँड्रू एल डिकुनाची कविता कळवळे. क्रोधाक लागून फाशयेच्या खांब्याक सडल्या मनशाची भोगणां उतरायता. आनी ही कविता तुमचे मुखार सादर करूंक येता निलिशा एंजेलिन डिसोजा. कविता जावन आसा कळवळे. कवी अँड्रू एल डिकुना हांणी. जल्मापणारत अनाथ केल्ल्या जमदातरांचे रगत वाळयल्ल्या त्या खोट्याक हांव सोडचो ना. जल्मापणारत अनाथ केल्ल्या जमदातराचे रगत वाळयल्ल्या त्या खोट्याक सोडचो ना. क्रोधान जळुल्लो पूण बऱ्या मनशांनी म्हजो पोस केलो. पवित्र ग्रंथांनी जाणवाय दिली. बऱ्या मनशांनी पोस केलो. पवित्र ग्रंथांनी जाणवाय दिली. खऱ्या गुरूंनी बूद दिली. अत्म्याक बोगसूंक शिकलो. खोटेपण कांताळूंक शिकलो. खोट्यांक बोगसूंक शिकलो. अत्म्याक जळोवच्या क्रोध आसो. अत्म्याक जळोवच्या क्रोध आसो. मुरमुरसो उजो पालवोंच्या लांब झुजांत हांव जिखताना रात उतरोन फांतें जाल्लें. रात उतरोन फांतें जाल्लें ताका फाशी जाल्ली. दीस रात रडलां कडलां लासलां खरेंच बदललां. दीस रात रडलां कडलां लासलां खरेंच बदललां. तूंय क्रोध सांडूंक बोगसूंक तयार तर सुडका दी म्हाका. एक पटी बोगशी म्हाका बोगशी म्हाका. दीस रात रडलां लासलां कडलां. दीस रात रडलां लासलां कडलां खरेंच बदललां. तूंय क्रोध सांडून बोगसूंक तयार तर एक पटी बोगशी म्हाका बोगशी म्हाका. वाऱ्यार उमकाळचो तुजो उक्तो ओतमो म्हज्या कोशेड्डाच्या दारवाट्यार विलाप करतना. वाऱ्यार उमकाळचो तुजो उक्तो ओतमो म्हज्या कोशेड्डाच्या दारवाट्यार विलाप करतना. क्रोध नितलावच्या लांब झुजांत मनशाक बोगसूंक शिकलां. क्रोध नितलावच्या लांब झुजांत मनशाक बदलूंक शिकलां बोगसूंक शिकलां. अत्म्याक बोगसूंची विद्या नेणा बाबा. अत्म्याक बोगसूंची विद्या नेणा बाबा. हांव खरेंच कळवळटां. हांव खरेंच कळवळटां. देव बरें करूं. आपली स्वताची कविता घेवन मुखार येता सुप्रिया काणकोणकर आनी म्हणटा नैंगा हांव मनीस. ही कविता दादल्याचे मोटी भितर स्त्रियेचे जिवेत कशें पिसडून आसा म्हणलें उक्त्यान सांगता. म्हज्या कवितेचें नांव जावन आसा न्हय गा हांव मनीस. बरोवपी सुप्रिया काणकोणकार. संस्कृतायेची घाट गोंयांत घालून ल्हानाची व्हड हांव जाता. संस्कृतायेची घाट गोंयांत घालून ल्हानाची व्हड हांव जाता. कोट्यांतल्या गोरवा पाश्ट म्हजी जीण. न्हय गा हांव मनीस न्हय गा हांव मनीस.
आवय भयण बायल धू, आवय भयण बायल धू, रुपा म्हजी अशी अनेक, आवय भयण बायल धू, रुपा म्हजी अशी अनेक, तारे वेल्या कसरती वांगडा चाली रितींचो म्हजेर सदांच शेक. व्हांवते न्हंये वरवीं झेण ही, व्हांवते न्हंये वरवीं झेण ही मदींच बांद तिका पडटा, व्हांवते न्हंये वरवीं झेण ही मदींच बांद तिका पडटा, लजेच्या कुरकुटांत हुणको दामून रडटा. वयार आयले की बंदी पडटा खेळांक, वयार आयले की बंदी पडटा खेळांक, चल्यांच्या संगतीचेर केवाट, वयार आयले की बंदी पडटा खेळांक, चल्यांच्या संगतीचेर केवाट. अरे तुम्ही लाख पुजली देवळांनी जरी, अशुद्धीचे पाप मात खेरेक म्हज्याच गळ्यांक. म्हयन्याचे 5 दीस भश्टेपणाचे शेण काड, म्हयन्याचे 5 दीस भश्टेपणाचे शेण काड. लग्ना उपरांत वजा वांगडा मान सकल जाय, आनी तातूंत घरकार जर गेलो सासणाचो जाल्यार नशिबूच तो पुसून वता, आनी तातूंत घरकार जर गेलो सासणाचो जाल्यार नशिबूच तो पुसून वता. फाटल्यान समाजाच्या वसाड तळपार जीण राणेची फक्त करपता. स्त्रीवाद नारी शक्ती, स्त्रीवाद नारी शक्ती ह्यो वाटो आयज जालो जरी उदक्यो, स्त्रीवाद नारी शक्ती ह्यो वाटो आयज जाल्यो जरी उदक्यो, थंय लेगीत बायल म्हणूनच पदवी म्हाका असा खंय तरी हांव मेकळी. बरोबरीचे हक्क, बरोबरीचे हक्क हे फक्त भाशणांनीच सोंपतात, बरोबरीचे हक्क हे फक्त भाशणांनीच सोंपतात, मात कपलार म्हज्या 1000 बिल्ले उणाकपणाचे. बरोबरीचे हक्क हे फक्त भाशणांनीच सोंपतात, मात 1000 बिल्ले कपलार म्हज्या उणाकपणाचे. कदीम काळार सावन हांव अशी, कदीम काळार सावन हांव अशी, परग्रहावेली बावली जशी, उलोवन लेगीत मोनी हांगा, आयकून लेगीत पेड्डी, ना गा म्हाका काळीस. खरेंच न्हय गा हांव मनीस, न्हय गा हांव मनीस, न्हय गा हांव मनीस. देव बरें करूं. उतरा उतरांनी साखरी खडे कार्यावळीचो आयचो वांटो हांगासर संपयतां. येवच्या शुक्रारा कोंकणीच्यो वेगवेगळ्यो बोली कविता मरिफात तुमच्या काना पसत पावोवंक आमची युवा जाणां येतलीं. तांतू भटकळची नवायती बोली सयत आसतली. ते दोळ पासून आज लाबले कवितेचे सुख तुमकां पोटलून धरून दी म्हूण आमी आशेतांव. देव बरी रात दिवं.